आमी तांचे पासत मागया आनी आमच्या सगळ्यां पासत मागया, कित्याक थंयसरूच न्हय आमच्या घराब्यांनी तशेंच घडटा. एकामेकाक आमी जेजू सभे लेखना आमी जाय पळय तशेंच कोत्ता. कितलें आमचे मदें भितरल्यान शांती ना आनी तुमी जाणत कितें चलता पळय तें. हें अशें जावंक जायना आमच्या घराब्यांनी भुरग्यांत आनी आमच्या काळजांनी. आमी मागणें कोत्ता पूण पळय देंवचार आमकां कशे भशेन सगळ्या जाणांक आपल्या ताब्यांत कोत्ता आनी आमी जेजू सारकें जावचें आसतना जेजू सारकें जियेनात. आयज आमी पळयतले जुआं बावतिस्ताच्या जिवितांत कितें घडलें पळय तें. तो स्वता पासत जियेलो आनी स्वता पासत मेलो. तर आतां आमी म्हजे भयणीन भावनो पयले सुवातेर आमी काकलूचो तिळस घेवया, मागया सगळ्या संवसारा पासत आनी मागीर आमचो दुसरो तिळस घेवया. तर आमी कितें करतले, तुमीच फुडाकार घेयात. एक आमच्या बापा, एक नोमान बरें महिमा बापाक आनी ते भशेन आतां आमी सगळीं जाणां उबी रावया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. तूं जेजू मेलोय पूण मनशांच्या खातीर जिविताच्यो जोरी व्हांवल्यो आनी सगळ्या संवसाराक काकलूचो सागर उक्तो जालो. जिविताचे जोरी अगणीत देव काकलुती सगळ्या संवसाराक काकलुतीन बुडय आनी तीच आमचेर रोखय. ओ रक्त आनी उदका तुमी काकलूची जोर कशी जेजूच्या काळजांतली व्हांवली हांव तुमचेर पातयेतां. दुसरे फावटी, ओ रक्त आनी उदका तुमी काकलूची जोर कशी जेजूच्या काळजांतली व्हांवली हांव तुमचेर पातयेतां. ओ रक्त आनी उदका तुमी काकलूची जोर कशी जेजूच्या काळजांतली व्हांवली हांव तुमचेर पातयेतां. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवन तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच ठाय आसा उस्त्र मध्ये सुदैव आनी सुदैवचो पूज जेजू. भाग्यवंती बरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. सत मानता देवाक, सोदपोदेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रुसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभावलो, आंकवार मारयेंत थावन जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणें कोश सोंसले, ताका खुर्सात जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गात चडलो, सोदपोदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय थावन जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुत्सुबी करून घेतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचे भक्षणे, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. सासणाचे बापा हांव तुका भेटयतां तुज्या बोव मोगाळा पुताची आनी आमच्या दोनया सरवंडरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत, आत्मो आनी देवपण आमच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या बोधकेस कोश्टा मरना खातीर आमची जेजूच्या बोधकेस कोश्टा मरना खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकळूत कर. जेजूच्या बोधकेस कोश्टा मरना खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकळूत कर. जेजूच्या बोधकेस कोश्टा मरना खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकळूत कर. जेजूच्या बोधकेस कोश्टा मरना खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोधकेस कोश्टा मरना खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकळूत कर. जेजूच्या बोधकेस कोश्टा मरना खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकळूत कर. जेजूच्या बोधकेस कोश्ट मरना खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकळूत कर. जेजूच्या बोधकेस कोश्ट मरना खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकळूत कर. जेजूच्या बोधकेस कोश्ट मरना खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकळूत कर. सासणाच्या आतां आमी बापा- सगळीं जाणां रात, सगळीं जाणां ते सायडीन, हे दोनूय सायड ते म्हणटा पळय तिचे बरोबर म्हणात, हांव तुमचे बरोबर म्हणटा, हे भाशेन सगळीं जाणां आमी ह्या मागण्यांत वांटो घेवया.
आता सासणाच्या बापा सगळीं जाणां सासणाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या बोव मोकळा पुताची आनी आमच्या दोनया सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या भोव दुखेस्त कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या जेजूच्या भोव दुखेस्त कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर जेजूच्या भोव दुखेस्त कोश्ट मरणा खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर जेजूच्या भोव दुखेस्त कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर जेजूच्या भोव दुखेस्त कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर जेजूच्या भोव दुखेस्त कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर जेजूच्या भोव दुखेस्त कोश्ट खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर जेजूच्या भोव दुखेस्त कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर जेजूच्या भोव दुखेस्त कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर जेजूच्या भोव दुखेस्त कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर सासणाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या भोव मोकळा पुताची आनी आमच्या दोनया सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या बोधकेस कोश्ट मरणा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोधकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोधकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोधकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोधकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोधकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोधकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोधकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोधकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोधकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर सासणाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या भोव मोकळा पुताची आनी आमच्या दोनया सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या भोव दुखेस्त कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर जेजूच्या भोव दुखेस्त कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर जेजूच्या भोव दुखेस्त कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर जेजूच्या भोव दुखेस्त कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर जेजूच्या भोव दुखेस्त कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर जेजूच्या भोव दुखेस्त कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर जेजूच्या भोव दुखेस्त कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर जेजूच्या भोव दुखेस्त कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर जेजूच्या भोव दुखेस्त कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर जेजूच्या भोव दुखेस्त कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर सासणाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या भोव मोकळा पुताची आनी आमच्या दोनया सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या बोधकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोधकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोधकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोधकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोधकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोधकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोधकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोधकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोधकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोधकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर पवित्र देवा पवित्र सर्पदेदारा पवित्र अमोर देवा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर
पवित्र देवा, पवित्र सोर्पोदेदारा, पवित्र अमोर देवा, आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळट कर. पवित्र देवा, पवित्र सोर्पोदेदारा, पवित्र अमोर देवा, आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळट कर. देवा, तुझी काकूळट अगणित आणि तुझे काकूळीचे थवे मीत मेर नासलेले. दयाळ नदर आमचेर घाल आणि तुझी काकूळट आमचे थंय चडय. जिविताचे व्हड आळकोडींनी आमी आशा सोडिना जावंक, पूण व्हडा विस्वासान तुझे भोव पवित्र आमी राजी जावंक, तेच तुझे काकूळटीक आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो तुझे संगाताक जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. 5 संतोसाचे मिस्तेर. पयलो संतोसाचो मिस्तेर आंकवार मारयेक गाब्रिएल दुता वरवीं जेजू जल्माचो आसो म्हणून कळीत जाता. ल्यूक 1:28. ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान तुका देवाचे चड उपर बायचे, सर्वेस्पोर तुजे सवे आसा. तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशीच आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताणेंक पुडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मारी कृपेन बोलले, सर्वेस्पो तुजे ताय आसा, उस्त्र मोदें तूं सोदय आनी सोदय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये, आम बापयां खातीर विनंती कर, आतां आमच्या आमच्या वेळार. आमेन. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या, आदी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, भोगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतले उज्यांतली, वर्सोगा सगळ्या आत्म्यांक, बो करून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो संतोसाचो मिस्तेर मारिया एलिझाबेथीक मेळूंक वेता आनी तिची सेवा करता. ल्यूक 1:41-42. एलिझाबेथीन मारियेचें नोमान आयकना फुडें चेकुस्व्यांत आसलेल्या बाळकान उडी मारली, आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बोल्ली, आनी व्हडल्या ताळ्यान उद्गारून तिणें म्हणलें, उस्तुरे मदें सुभागी तूं, आनी सुभागी तुजे कुशीचें फळ. आमचे बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशींच आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताणेंक पुडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोल्ले, सर्वेस्पोर जे थंयसा, उस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माय, आम बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या आमच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या, आदी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, भोगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतले उज्यांतली, वर्सोगा सगळ्या आत्म्यांक, बो करून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो संतोसाचो मिस्तेर बेल्या नोगरांत दुर्बलपणान जेजू जल्मता. ल्यूक 2:7. आनी तिणें आपल्या मालगोळे पुताक जल्म दिलो, आनी तांकां खाणावळींत स्वात नासली देखून तिणें ताका फाळ्यांनी गुटलावन खावणेंत दवरलो. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशींच आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताणेंक पुडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन लोले, सर्वेस्पोरचे ताय आसा, दुसऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माय, आम्हा बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या आमच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्या, आदी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, भोगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतली उज्यांतली, वर्सोगा सगळ्या आत्म्यांक, बो करून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो संतोसाचो मिस्तेर जेजूक देव मंदिरांत भेटयतात. ल्यूक 2:22. मोइजेसाचे समृती प्रमाणे तांचे शुद्धी करपाचे दीस भरले तेन्ना योजना समर्पूंक बाळका जेजूक जेरुसलेमाक व्हेलो.
बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नोमान मरे कृपेन बरलेले सरस्पर तुज्या तांय हा वस्तोऱ्या मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माय आम बापयां खातीर उन्नती कोर आतां आनी आमच्या मनशोळार आमेन महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सुदां सर्वदा आमेन ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतली उजांतली वर्सोका सगळ्या आत्म्यांक बूक करून चड गरजा सोल्यांक पांचवो संतोसाचो मिस्तेर भुरगो जेजू देव मंदिरांत रावता ल्यूक 2:40-6 आनी 3 दिसां उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो शास्त्र्यां मदीं बसून तो तांचें आयकतालो आनी तांकां विचार करीत आसलो आमचे बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें रायज आमकां येवं तुजे कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मोरे कृपेन बोलले सगळे स्पोर्टचे ते आसा अस्त्रा मोदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माय आम बापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनशोळार आमेन महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सुदां सर्वदा आमेन ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतली उजांतली वर्सोका सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरजा सोल्यांक 5 उजवाडाचें मिस्तेर पयलो उजवाडाचो मिस्तेर जॉर्दान नदींत जेजूचें स्नान मात्यो 3:16-17 जेजू स्नान घेवन उदकांतलो भायर सरून येना फुडें अवचितूच सर्ग उगडलो आनी देवाचो आत्मो आपणाचेर पारवो कसो देवन येता तो ताणें देखलो आनी अकस्मात स्वर्गावेलो एक ताळो असो गाजलो ओ म्हजे उपुरबायेचो पूत ताचेर आसा म्हजें दादोसपण आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें रायज आमकां येवं तुजी कुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नोमान मोरेक पेन बोलले सर्वेस पो तुझ ताय हा ओस्तोरा मेतो तू सदो आनी सदो सोपू जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माय आम्हा बापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनशोळार आमेन मोहिमा बाप्पा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सुदां सर्वदा आमेन ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतली उजांतली वर्सोकात सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरजा सोल्यांक दुसरो उजवाडाचो मिस्तेर काना गांवांत लग्न वस्त्र्यांत जेजूची आप परगोटणी जुआंव 2:4-6 जेजून तिका म्हणलें अस्तोरे तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां म्हजो वेळ आजून पावंक ना ताच्या आवयन चाकरांक म्हणलें तो सांगीत तितलें तुमी करात थंय जुद्यांचे शुद्धी करपाची रिती प्रमाणे फातरांची 6 दोणां आसलीं दर एकान 4 ते 6 कळशे जाताले आमचे बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्प तुजे कांय आसा अस्तोऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माय आम्हा बापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनशोळार आमेन महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सुदां सर्वदा आमेन ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतली उजांतली वर्सोका सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरजा सोल्यांक तिसरो उजवाडाचो मिस्तेर देवाच्या राज्याची परगोटणी मार्कू 1:14-15
जुआमांक कैदी केल्या उपरांत जेजू गालिल्याक गेलो. थंय तो देवाचें शुभ वर्तमान अशें परगटूंक लागलो. नेमलेलो काळ बोल्लो आनी देवाचें राज येवचें जालें. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव जावं तूं रायचें आमकां येवं तुजे कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां तारणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे पेन मलेले सुरेश पोच देंचा स्रेम ज सदोन सद्या पोट शेनेज भाग्यवंती मरिये देवाची माये आमी बापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनशा वेळार आमेन. बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सुदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतली उजांतली वर्सका सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो उजवाडाचो मिस्तेर जेजूचें रुपांतर ल्यूक 9:29 आनी मागणें कोत्ता आसतना ताच्या मुखामळचें रूप बदल्लें आनी ताची न्हेसोण लोकलोकीत धवी फूल जाली. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां तारणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कुर्बेत बोललेले सुरेश पोर तुज्या ताय हा प्रेम भितर सदव आनी सदव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आंबा बापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनशा वेळार आमेन. महिमा बापा पुत्र आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सुदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतली उजांतली वर्सकां सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो उजवाडाचो मिस्तेर मिसाच्या बलिदानाची मागणी ल्यूक 22:19-20. जेजून उणो घेतलो देवाक दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें ही म्हजी कूड हांवें ती तुमचे पासत समोर पुजची आसा. म्हजो उगडास काडून अशेंच तुमी करात. तेच परी जेवण जातोच ताणें पात्र घेवन म्हणलें हें पात्र म्हज्या रोगतान नवो करार. हें म्हजें रगत तुमचे पासत हांवें वारोवचें आसा. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां तारणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे पेन बोलले सर्वेस पोर तुजें तें आसा वस्त्रा मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनशा वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सुदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उजांतली वर्सकां सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक. 5 दुखीचे मिस्तेर पयलो दुखीचो मिस्तेर गेत्सेमनी मोळ्यांत जेजू मागणें कोत्ता. ल्यूक 22:40-4-40-5 आनी सगळोच कळवळोन अदीक उत्सुकतायेन तो मागणें करीत आसलो आनी दोनीर गळटल्या रोगताच्या दाट थेंबे वरी जालो ताचो घाम आनी मागणें कोत्तोत शिश्यां सरशीं उठून या जाल्यार ते खोंतीन न्हिदलोले ताका मेळ्ळे. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां तारणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कुरपेन बोललेले सर्वेस्पर तुजें ताय आसा स्तोऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनशा वेळार आमेन. महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक
आदी आतां आनी सुदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचें जेजू, भुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली, वर्सगा सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसोल्यांक. दुसरो दुखीचो मिस्तेर, जेजूच्यो मुस्कुरे कोत्तात. जुआंव 19:1. तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताचे जेरबोण मारूंक लायले. आमचे बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी गोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशींच आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा, ओस्तऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आम्हा बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनशा वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सुदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचें जेजू, भुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली, वर्सगा सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसोल्यांक. तिसरो दुखीचो मिस्तेर, जेजूच्या माथ्यार कांट्याचो मुकुट घालतात. ल्यूक माथ्यो 27:28-29. तेन्ना राजपालाच्या सैनिकांनी जेजूक राज निवासांत व्हेलो. ताचे भोंवती सगळी पोलतोण एकठांय केली. ताची वस्त्रां काडून ताचेर एक धाकटें तांबडें लाल आवरण घालें, आनी कांट्याचो एक मुकुट विणून ताच्या माथ्यार घालो. ताचे उजव्या हातान एक बडी दिली. ताचे मुखार दिमी मोडून ताका केंडूंक ते म्हणटाले, जुदेवांच्या राजा नोमान तुका. आमच्या बापा सोगीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशींच आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस्पोर तुजी ताय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आम्हा बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनशा वेळार आमेन. ओनोद बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां आनी सुदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचें जेजू, भुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली, वर्सगा सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसोल्यांक. चवथो दुखीचो मिस्तेर, जेजूच्या खांद्यार खुरीस दितात. जुआंव 19:17. आनी ताणेन आपलो खुरीस व्हांवून कोट्ट्याचे म्हणलेल्या जाग्यार वचूंक भायर सरलो. ह्या जाग्याचें नांव आरमायक भाशेन गोल्गोथा. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशींच आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नवान मरे कृपेन बलयले सर्वेस्पोर तुजें आसा, ओस्तऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आम्हा बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनशा वेळार आमेन. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या. आदी आतां आनी सुदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचें जेजू, भुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली, वर्सगा सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक. 5वो दुखीचो मिस्तेर, जेजू खुर्सार मोत्ता. ल्यूक 23:40-6. आनी व्हडल्यान आरडून जेजून म्हणलें, बापा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो, अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो. बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी तशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशींच आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आम्हा बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनशा वेळार आमेन. आदी आतां आनी सुदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचें जेजू, भुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली,
वर्सुका सुगले आत्म्यांक बोकरून चड गरज आसोल्यांक 5 ऑर्काचे मिस्तेर. पयलो ऑर्काचो मिस्तेर आपल्या मरणा उपरांत तिसरा दिसा जेजू जिवंत जाता. मार्कू 16:6. पूण ताणें म्हणलें, भिवू नाकात. खुर्सान मारलेल्या नाजरेतकार जेजूक तुमी सोदतात. देवान ताका पुनरुज्जीवन केलो. तो हांगा ताका दवरली ती स्वाद पळयात. आमचे बाबा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवं. तुजी कशी दोशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव. तशींच आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन म्हणले सुरेश जुदायांचा अवसऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आमच्या पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या आमच्या वेळार. आमेन. महिमा बाबा आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. आदी आतां आनी सुदां सर्वदा. आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, बगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतल्या उजांतली, वर्सुका सगळ्या आत्म्यांक बोकरून चड गरज आसोल्यांक. दुसरो ऑर्काचो मिस्तेर 40 दीस आपल्या शिश्यांक दिसती पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गांत चडटा. मार्कू 16:19. आनी सुम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतूच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो. थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव. तशींच आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुज्या थंय आसा. अवसऱ्यामध्ये तूं सदव आनी सदय तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आमच्या पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या आमच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. आदी आतां आनी सुदां सर्वदा. आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, बोगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतल्या उजांतली, वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसोल्यांक. तिसरो ऑर्काचो मिस्तेर जेजून बासायलेलो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयली पवित्र सभेचेर देंवता. दोन दुतांचो इतिहास 2:2. ओचितूच झणझणीत वारे सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान तें आसलें तें आख्खें घर भरलें. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव. तशींच आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन म्हणले सर्वेस्पो जुदायांचा अवसऱ्यामध्ये सदव आनी सदव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आमच्या पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या आमच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. आदी आतां आनी सुदां सर्वदा. आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, बगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतल्या उजांतली, वर सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसोल्यांक. चवथो ऑर्काचो मिस्तेर मारयेक देव कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार वता. जुडीत 13:18. म्हजे दुये संवसारांतल्या सगळ्या वस्तुऱ्यां भितर भोव व्हडत्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवं. तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव. तशींच आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान रे कृपेन भरले सर्वेस्पो जुदायांचा अवसऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आमच्या पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या आमच्या वेळार. आमेन. महिमा बापा पुताक आणि पवित्र आत्म्या. आदी आतां आनी सुदां सर्वदा. आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, बगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतली उजांतली, वर सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसोल्यांक. 5वो ऑर्काचो मिस्तेर आंकवार मारयेक देव स्वर्गा आनी संवसाराची राणी कोत्ता. प्रकाशनी 12:1. तेन्ना वयर स्वर्गार
एक विचित्र खुणान दिसती पडली. सुर्याच्या पोरजोळान न्हेसलेली एक बायल, चे पांयां दोळा आसलो चोनरीम आनी चे माथ्यार 12 नखेत्रांचो मुकुट. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशींच आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ठांय आसा, अस्तुऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज्य जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आम्हा बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनुश्य वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, बोगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतली उज्यांतली, वर सगळ्या सुगल्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक. सगळीं जाणां आमी आतां दिमी घालया. जाता जाल्यार नोमान राणये, काकूळचे माये, तूंच की आमचें जिवीत अमृत आनी बोरवांचो. आमी परदेशी हेवेची बाळकां तुका उलो मागता. ह्या दुखाच्या खोंडांत सुस्कार सोडून रुदोन करून माये तुका प्रार्थना. आमचेर दयाळचे रातनी तुजी काकूळची नदर घाल. तूं कोणवाळे आनी मोगाळ दुलो बांकवार मारये, ह्या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवन देवाचे माये आमचे खातीर माग, जेजून बासायलां ते आमकां फावो जावच्याक. मागुया. देवा, एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मोरणा आनी पुनर्जिवणपणा वरवीं आमकां शासनाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्यवंती आंकवार मोरेचे बो पवित्र रुजाचे मिस्तेर आमी नियाळटाव. ताणें तातूंत आटपलेलें आसात ताची देख घेवशी आनी बासायलेलें आसा तें आमकां मेळोशी कर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. उगडास कोर ए बोकन वाळवे आंकवार मारये, केन्नाच आयकूंक ना. कोणूय येतल्या तुज्या गोपांत मागतेल्यांक तुजी मदत आनी सोदतेल्यांक तुजो आदार तुवें आलासरो दिनासतना उरलो म्हणून. पातयेवन ह्या बोरवांशार हांव येतां तुजे वेंगेंत ते आंकवारी म्हजे माये. हांव येतां तुजे सरशीं तुजे मुखार उबो जाता. हांव पातकी आनी दुखीवंत. हे देवाचे पुताचे माये, बेपरवा करूं नाका म्हज्या मागण्यांची, पूण दोयेन आयकून घे म्हजें मागणें आनी सुफळ तें कर. आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा. देवा म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकुरणीचेर ताणें दिश्ट घाली. होय आतांच्यान सगळी पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सर्व बलिस्तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती कोत्तेल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दोत्तेल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सदरां वयली शेवटिता. इनोळक्यांक कूच उबारता. भुकेल्ल्यांक तो बरे बरे देणेनी बोत्ता. गिरेस्तांक रिकामे हातांनी परत धाडटा. आब्रामांक आनी सुस्ती खातीर सर्व काळाक आपल्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकूळीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शेरोणां घेतलो. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. पाव माये यो माये, गे आमकां तुज्या गोपान. पाव माये यो माये, गे आमकां तुज्या गोपान. तुजे विस्मीत माये ओरोण्या, दिसली तूं गरीब गोरवां राखण्या. उलयली तूं व्हडा खतखत्यान, संवसार कोणटा तुज्या दिसल्यान. यो माये
घे आमकां तुज्या गोपार यो माये घे आमकां तुज्या गोपार. सगळीं आतां बसया आमी. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, तुमकां हांव सगल्यांक दिनवासतां, कित्याक तुमी तुमचें तोंड देवान दिलेलें आसा आनी तुजी मोत आसा ती वापरून ह्या मागण्यांत तुमी सगल्यांनी भाग घेतला. म्हणून आमी हे भाशेन मागणें करूंक जाय म्हणून आमकां पाप साहेबान सांगलां. कित्याक ह्या संवसारांत चड चड उचांबूळ आसा, शांती ना आनी आमच्याय काळजांनी ना. ताका लागून जितली आमी मागणें कोत्ता, हे भाशेन व्हडल्यान म्हणटा, तेन्ना देंवचार सगळे पयस जातले आनी सायबीण माय आमचे पासत मागता. हें जाणो जायात. सारकें पावरफूल मागणें. आमकां मागीर कोणें कितें करूं आमकां कांय लागचें ना, कित्याक आमी भितरल्यान गोठायेन आमचें जिवीत जेजू बरोबर सादलें. कित्याक ती आमची आवय, कित्याक ती जेजूची आवय आनी जेजू आमच्या काळजांनी आसा म्हणटच हाका लागून आमी तिची भुरगीं जाता. कित्याक जेजू हांगचो सगळे मदें आसा. हांवें तुमी पळयलां, हांव सगळो गोत मोयमा बापाक म्हणटा. कित्याक लागून जाणाय, आमी जितली खुर्साची कुरू काडटा तितली आमी उदीक आनी उदीक ताच्या मोगान बरोवन येता आनी आमचे भितर उद्रुश आसा सगळें पयस जाता. आतां तुमी म्हणटाले आतां हांव हांगसर रावन हें मागणें कोत्ता. कित्याक लागून कोत्ता? हांव तुमच्या सगळें पासत मागता. तुमी हिचे स्थितीन आसूं. थोडीं जाणां पूर्णपणे भाग घेतात, बाकीचीं आपल्याच संवसारांत आसात. थोडीं जाणां बेश्टीत आहात. तुमच्या सगळ्यां पासत माग लायन देवान तुमकां आपले काकळुतीन सगळें बरेपण फाव करचें म्हणून. आनी आमी तर हे भाशेन मागणें करीत, तुमी जाणो जायात, आमकां लागून सगळ्या संवसाराक देव सुटका, सोडवण आनी बरेपण फाव करता. पयले सुवातेर आमच्या घरच्यांकूय भियेनाकात. सद्दां रातचो तुमी त्योस कोत्तात, केन्नाय कोत्तात, तो करात. दुसरी येना जाल्यार कांय नजो, तुमी करात. बाकीची हळू हळू येवंक लागतली. एकली आमची भयण एका ऑफिसान काम करताली. सगळे भाव आनी भयणी थंयसर कोंकणी आसलेली. ती एकूच क्रिस्तांव आसलेली आनी ती खालतेकायेन तिचो जियेताली. ती तिची चेश्टा बा कोत्ताली, कित्याचें कितें म्हणटाली तिका क्रिस्तांव म्हणून ती. पूण तिणें कांयच म्हणून नासली, ओगी ती रावताली, सगळें जेजूक भेटयताली. पूण दर बुधवारा दीस पेरपेत सुकुरीचें मागणें ती कोत्ताली. 2 वाती लायताली. त्या दिसा तिचो उपवास आसतालो. 2 वाती लायताली आनी ती थंयसर सगळीं जाणां गेलीं की ना ती आपलें मागणें म्हणटाली. ही तिका चेश्टा कोत्ताली, कित्याचें कितें म्हणटाली. अशें ती कोत्ता कोत्ता एकलो ताचे मदें जो फुडारी आसलेलो, जो चेश्टा कोत्तालो, ताच्या चेड्याक एक्सिडेंट जालो आनी तो मरणाचे तोणीर आसलेलो. वो धांवन तिचेशी आयलो आनी तिका सांगूंक लागलो, म्हज्या भुरग्या पासत माग. आनी ती खतखती त्याचे पासतूय मागली ताणें. वो भुरगो बरो जावंक लागलो. ताचो भावार्थ वाडलो आनी ते मेरेन सावन तो त्या मागण्यांत वांटो घेवंक लागलो. हो कोंकणो, पूण तो मागण्यांत रावलो. कित्याक खरेपणी हिची मागणी एकदम पावरफूल. म्हजो चेडो मोत्तलो म्हणून दोतोरांनी सांगलेलें, तो जिवून जालो. आनी ताका लागून मागीर सगळीं जाणां मागीर त्या मागण्यांत पेरपेत सुकुरीच्या भाग घेवंक लागलीं. पळयात कशें भाशेन जालें पळय तें. आमी तेच भाशेन आमच्या गोराब्यांनी मागणें करीत रावया. आमचो गोराबच न्हय, पूण आमकां लागून सगळे गोराबे ह्या संवसारांत आसा तितले तांकांय जेजू सवे सायबीण माय बरोबर ही कृपा मेळटली.
आनी ह्या बोरवाशान आमी तर मागणें करीत, हांव तुमकां गॅरंटी दितां हें वर्स बोरवाशाचेंच. आनी बोरवाशाचे आमी यात्रेकारां दर दिसा एकूच दीस कसो आमी जियोया आनी मागण्यांत रावया. हांगसर सगळ्या संवसारा पासत, सगळ्या तुमच्या पासत, सगळे आमच्या गोंयकारान सगळे कोणीय हिंचे जातीचे जावं, हिंचे धर्माचे जावं, हिंचे देशाचे जावं, तांचे पासत आमी हांगसर दर दिसा मागणें करता. 8चे मीस जालें की ना 4य मिस्तेर आमी घेता, पूण 10 नोमान मरी म्हणटा. हें आतां हांगसर शॉर्ट केलेलें आसा, कित्याक हाका 1 वर 20 मिनट लागतात पूर्णपणी घेत जाल्यार. पूण आतां आमकां शॉर्ट केल्लें आसा आनी काकूळचो तेर्स घेतलेलो आसा. हे भाशेन तुमचे पासत हांवें मागलेलें आसा, तुमच्या घराब्या पासत मागलेलें आसा आनी आमी सगळ्या जाणांनी दुसऱ्या पासत मागलेलें आसा. तर आतां आमी मिसान वांटो घेवया. सुरवातेक सोगलीं गीत गावया. A16 पेज 8. A16 पेज 8. Paular paul marun watu choluya deva darshan Jerusalem paular paul marun watu choluya deva darshan Jerusalem Jerusalem Big day one. Palmarun watu toluya deva darshan Jerusalem palmarun watu toluya deva darshan Jerusalem. सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज देव. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. भयणी भावानो, देव बरी सांज तुमकां दिवं. ह्या संवसारांत आमी यात्रा करतना
देवाक जाय आमी स्वतान नितीन आनी प्रामाणीकपणान चल्लोलीं. बागेवन जुवां बाती स्वतान नितीन आनी प्रामाणीकपणान चल्लो आनी ह्याच पासत ताका कश्टाचें मरण सोंसचें पडलें. आमचो गोंयचो साहेब तसोच चल्लो. आमच्याय जिवितांत कांय पावटी ओनीत आनी बोगलाटां आनी दुमालो सोंसूंक पडटात. असल्या वेळार आमी स्वताक नितीक आनी प्रामाणीकपणाक आमी गोवाय दिवंक गरज आसता. तेन्ना आमी भावार्थान जेजूच्या हातान हात घालून आमची यात्रा करूंक गरजेचें. जो मनीस भावार्थान जेजूचेर विस्वास दवरून चलता तो की जेरूल सुरक्षीत बागेवन फ्रांसीस शावेरा भाशेन बोरवाशान शेवटाक व बापाच्या घरा पावतलो. तो आयच्या दिसा जेन्ना आमी ही धाकटुली यात्रा करून ह्या पवित्र जाग्यार आयल्या तेन्ना आमची दिशा सासणाच्या जिविताचेर बोरवाशांव दवरून स्वतान नितीन आनी दयाल्यो कर्नो करून ह्या शेवटाक पावूंक. ह्या मिसांत आमकां भरपूर कृपा आनी ओत्मीक बोल बागेवन फ्रांसीस शावेराक फुडें घालून बोरवाशान देवा लागीं मागुया. तुरेमी सावन भेटयता सगल्या हांगासर हाजीर आसलेल्या भाव भयणां पासत किरीत भाशेन सगलीं नेवरेंची फिरगोजकारां आसात तांचे पासत आनी तशेंच हांगासर मिसाक हाजीर जाल्यान तांच्याय बरेपणा पासत देवान तांकां सगल्यांक कुडी आत्म्याची भलायकी फावो करून हे मिसांत आमी मागता. आनी कांय पावटी आमी स्वतान नितीन प्रामाणीकपणान घोडे चलोवंक ना. आडगां आमी केल्यान मनशांक भिवन घोडे स्वताक आमी पाट केल्या. असल्यान दुसऱ्याय पातकांचो ह्या वेळार उगडास करून बापाचें भोगसणें जळोवंक आयतीं जावया. सगळे म्हणून हांव पातकी सर्ववेदार देवाक आनी तुमकां बाब भयणो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच कार्मरीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाब भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्ववेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोमया काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोमया काकूट कर. केरीत भाशेन मागुया. सगळीं तुमी जाणात छत्तीसगड दोग निरपराधी सिस्टरींक कैदी केल्ले आसात. बोगलांटां घालून कैदी केल्ले आसात. तांकां
बेगीनच सुटका फावो जावं हे मिसांतल्यानूय आमी मागुया. प्रार्थुया जोन एकल्याच्याय इंत्याचो हांव पासत तुमच्यान मागूं येता. सर्वेस्परा जेजू क्रिस्त तुजो पूत कोरो देव म्हूण भाग्यन योजेबान तिरायेन शिकयलें, तर हें सोत दिरान राखलें आनी सांबाळलें. तेच शिकवणे प्रमाणें आमचें जिवीत तशेंच दिसपटी चाल मांडून हाडून तुज्या पुतान आमकां जोडून दिलां त्या तुज्या देवीक जिवितांत आमकां वांटो दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. लेवी शास्त्राच्या पुस्तका वेलें वाचप. सिनाय दोंगरार मोजेसा कडेन उलोवन सर्वेस्परान म्हणलें, तुमी वर्साची 7 सातोळी मेजूंक जाय. 7 पावटी 7 वर्सां अशें 7 पावटी वर्साची 7 सातोळी मेजून 49 वर्सां जातात. 7व्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा तुमी तुतुरी वाजोवंक लायतल्या. फारीकपणाच्या दिसा आख्या देसांत तुमी तुतुरी वाजोवंक लायतल्या. त्या 50व्या वर्सा तुमी पवित्र वरोस मानतल्यात आनी देसांत रावतात तितल्यांकूय सुटका परगडटल्यात. हें वरोस तुमकां उत्सवाचें. ह्या वर्सा तुमचे मदलो जोण एकलो आपआपल्या पुर्वजांच्या बाटां विटांत आनी आपआपल्या गांव घरा परतो येतलो. ह्या 50वें वरोस तुमकां उत्सवाचें वरोस जातलें. ह्या वर्सा तुमी वोंबची नात, ना म्हूण शेतांत आपशींच किल्लोता तें लुंवची नात. बेंडूंक नासलेल्या दाखवालीची फळां एकठांय करची नात. हो उत्सव तुमकां पवित्र जावंक जाय. शेतां बाटांतलें उत्पन्न जाता तेंच तुमी खातल्यात. ह्या उत्सवाच्या वर्सा तुमचे मदलो जोण एकलो आपआपल्या पुर्वजांच्या बाटा विटांत परततलो. तुमचे मदें विक्रेचो वेव्हार करतात जाल्यार कोणेच पेल्याक लुकसाण करचें न्हय. तुज्या भावा कडेन विकतें घेताय जाल्यार उत्सवा उपरांतलीं वर्सां मेजून तुवें तें घेवचें. पीक मेळ्ळोलीं वर्सां धरून विक्रेची दर तो तुका थारायतलो. जितलीं वर्सां चड तितली दर वाडोवची आनी जितलीं वर्सां थोडीं तितली दर देंवोवची. कित्याक खरें म्हणल्यार तो तुका तितलीं पिकां विकून दिता. कोणेच आपल्या पेल्याक लुकसाण करचें न्हय, पूण तुमच्या देवाचें तुमी बें दवरचें. कित्याक हांव सर्वेस्पर तुमचो देव. देवाचें उतर हें. देवाचें वडकार. ह्या देवाच्या उतराक तुमचो जबाब. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा
सोगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. आनीक एक पावट म्हणुया. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सोगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. कृपा कोर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. दुलोबायेन तुजें दर्शन आमकां फावो कोर. हे पोरी मुनीस पृथ्वीमेर तुज्यो वाटो ओळखतले. तूं एकलो सोडवणार म्हूण सगल्या राष्ट्रांक कळटलें. जबाब. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. राष्ट्रां मुरगोटून संतोसाचीं गितां गावन, कित्याक तूं न्याय पोरमोणे जोडटी कोत्ताय. निती पोरमोणे कोत्ताय पुर्वजांची मनसुबी. पृथ्वीच्या राष्ट्रांचेर राजवट चलयताय. जबाब. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. जमनीन आमकां आपलें पीक दिलें. देवान आमचेर आशिर्वाद घाला. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवन आनी सगली पृथ्वी ताच्या पांयां पडूं. जबाब. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. शुभ वर्तमानांक सगलीं उबीं रावया. Alleluia, 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 alleluia. निती खातीर जीं कोण सोंसतात तीं खरेंच बागी. सर्गीचें राज खरेंच तांचें. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजूची कीर्ती उपराजा हेरोदाच्या कानार पडली आनी ताणें आपल्या राजवाड्यांतल्या मनशांक म्हणलें, हो तोच स्नान दाता जुवांव. मेलेल्यांतलो जिवन जाला देखून विस्मितां ओचोऱ्यांक करची पदवीत ताचें सगळें हुशार आसा. हेरोदियास म्हणलेले आपले भावा फिलिपाचे बायलेक लागून हेरोदियूनूच स्नान दातार जुवांवाक धरून बांदलोलो आनी बोनकुणींत घाल्लो. कारण जुवांव ताका म्हणटालो, तुज्या भावाचे बायलेक घेवन आसाय तें तुजें कर्तूब सारकें न्हय. ताका तो जिवेशी मारूंक सोदतालो, पूण लोकांक भियेंतालो, कित्याक लोक ताका प्रवादी म्हूण मानतालो. उपरांत हेरोदीच्या जल्माच्या दिसा हेरोदियासाची धूव सगल्या मुखार येवन नाचली आनी हेरोद इतलो खोशी जालो की आपणा कडेन ती मागीत तितलेंय तिका दितलो म्हूण सोपूत घेवन ताणें बासायलें. आवयन तिका शिकयले प्रमाणे तिणें मागलें, स्नान दाता जुवांवची तकली एका ताटान घालून म्हाका हांगासर हाडून दी. राजा कोंती विरोध जालो, पूण सोपुताक लागून आनी पंक्तीक बसलेल्यांचे बिडेक पडोन ताणें ती तिका दिवंक लायले आनी मनीस धाडून बोनकुणींत जुवांवचें शीस कापलें. ताची तकली एका ताटार घालून हाडली आनी चेडवाक दिली आनी तिणें आपले आवय शिवेली. जुवांवचें शीस आयलें
आनी ताणें ताची कूड व्हरून निकी पिली आनी वचून जेजूक ही खबर दिली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, हें मनांत दवरया आमी. निती पासत म्हणजे कितें? स्वता पासत म्हणजे कितें? जेजू पासत आमचें जिवीत आमी खर्चूंक जाय. पूण देव आमकां स्वर्गार तशें संवसारान घडूंक आदी फुडेंच मागा सांगलेलें आनी हाचे पयले वाचपान आमी आयकलां तें. देवान लोकांक सगळें दिल्लें, पूण लोक मागीर कितें करतालो? आपणा कडेन घडना म्हणून तें दुसऱ्यांक दितालीं. आतां आमच्या गोंयांतूय तशेंच जावंक लागलेलें आसा. पोदेर आमचो आसलोलो, आतां पोदेरान आपलें बिजनस आनीक कोणाक दिल्लें आसा आनी ते आतां चलयतात तें बिजनस आनी हो बसोन मागीर सगळे पयशे घेता. पूण हें कितलो तेंप उत्तले? थोड्या तेंपान हो हाका पळय दिलेले आसा तो आतां सारकें बरें करूंक लागतलो आनी आमचो लोक मागीर हे भाशेन भायर पडटलो. ते दिसूच म्हाका आमचे शेक ऑनर्स आसात, तांचे शेक्स आसात खरे, खूब कश्ट करचे पडटात. रातचे आख्खी रात तांकां सारची पडटा. ताणेंनूय तशेंच केलेलें आसा थोड्यांनी. बिजनस सोंपेपणी करच्याक दुसऱ्यांच्या ताब्यांत केल्लें आसा, ते तांकां थोडे पयशे दितात आनी हे भाशेन जियेतात. पूण ते दोबरा जायन आनिकूय पयशे करतात आनी शेकी मागीर शेक मागीर ते ओनर्स जातले. आतां अशें केलें म्हणटच मागीर आनी जालें काबार ना. पयले वाचपान आमकां सांगलां अशें घडलें की ना, देव 50 वर्सां तांकां हे भाशेन जमनीक आनी मनशांक विसव दिता आनी जें हेणें तेणें दिलेलें आसा तें पोत्तून तांकां दिवन पोत्तून आदले भाशेन करूंक तो तांकां हुकूम घालता. जुबली ह्या वर्साय आमी जुबली इयर म्हणून मानता. म्हणटच म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, पळयात देव हे भाशेन आमचे सगळे वागता. ताका जाय की आमी स्वर्गांत तशें संवसारान जियेल्लीं आनी दर दिसा आमी आमचे बापा म्हणटना कितें म्हणटा? आमचे बापा तूं स्वर्गार आसा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. देवाची खुशी ह्या संवसारांत जावंक आनी देवाक आमी स्वर्गार जियेलेलीं जाय आनी हाका लागून ताणें आमकां जेजूक धाडला. जेजू सगळें आमच्यान हे भाशेन जियोंक जाता. पूण आमी जाणो भोंवतणी अदृश्यान कितें केलेलें आसा पळय तें सगळेंच निसणटण जालेलें आसा. पूण ह्या निसणटणान पर्यंत आमी जेजूच्या एकवटान रावत तर तो आमकां ह्या निसणटणांतली वाटायतलो. म्हणजे कितें? तें कोमल पळयलां तुमी, लोटस, तें हिचो वाडटा एका घाणींतल्या उदकान तें काय बरें थंयसर फुलता, सोबीत आसता. पूण ताका कांयच लागना तें, ताची पानां पर्यंत ताका कांय लागना. तें फकत तातूंतलो कितें मेळ आसा तो घेता आनी तें बरे भशेन फुलता. ते भाशेन ह्या संवसारांत जेन्ना आमी जेजूच्या एकवटान जियेता तेन्ना ते भाशेन घडोवंक शकता. तर आयज दुसऱ्या वाचपान आमी कितें पळयता? कितें आयकलां आमी? पयले सुवातेर हो हेरोद एंटिपास पळय आहा, ताणें
जेजू विशयी आयकलें आनी तो कितें म्हणटा ना ना हो जेजू न्हय हो जॉन बावतिस्ट काय नको तो कित्याक जॉन बावतिस्तान ताका शिडकायल्लो तूं पळय तुज्या भावाचे बायले बरोबर जियेताय तें सारकें न्हय ताका राग आयलोलो ताका तो मारूंक सोदतालो पूण लोकांक भियेंतालो कित्याक जॉन प्रवादी आसलेलो लोक ताका मानतालो ताचें जिवीत ते भाशेन आसलेलें तो सोरोपियन आसलेलो उंटाचें आंगावलें घालून तो न्हेसतालो आनी ओरोड्यांत तो आपलें जिवीत ते तोप आनी मोव खावन आपलें जिवीत सादतालो खूब उपास कोत्तालो मागतालो असलो मनीस आसलेलो पूण तिका आतां ते मानोंक नासलें म्हणून ती रावताली ताका सूट घेवपाक आनी ही संदी त्या दिसा मेळ्ळी जेन्ना तो मातसो पियोन भासलेलो आसतलो आनी कित्याचें कितें म्हणलां ताणें तुका वद्दें पर्यंत म्हजें बाट बेस हांव तें दितलो म्हणून तिणें वचून मांयक सांगलें मायन सांगलें म्हाका शींच जाय तकली जाय जॉन बावतिस्ताची तो भियेलो घाबरलो पूण आनिकूय घाबरलो तो कित्याक लोकांचे मस्जीर आयन हें म्हणलेलें आसा हे कितें म्हणटले म्हजे पावणे म्हाका ताका लागून ताची शींच कापून दिली म्हज्या भयणीनो आनी भावनो आयज ह्या संवसारांत आदी पासून आतां पर्यंत तशेंच घडटा स्वता पासत निती पासत खूब जाणांक आपलें जिवीत वारोवचें पडटा आनी चड करून आमकां क्रिस्तांवांक कित्याक क्रिस्ताक आमी आजीर कोत्ता आमच्या जिवितांतल्यान आमी सगळीं जाणां क्रिस्ता सोबें आसा क्रिस्त आमचें सोबें आसा पूण आमी ताकाच उबोवन दिता कित्याक आमी आमचे वस्तूंक दिता ताचे बरोबर जियेना आतां ह्यो माद्री फादरीन आतां तुमकां सांगलां हांवेंय तुमकां सांगलें तुमी आयकलां आसतलें ह्यो दोगी माद्री एक नर्स स्पेशलिस्ट ती एका हॉस्पिटलांत ती सिस्टरींचें हॉस्पिटल दिल्लीक आसा आनी दुसरी तांचें पळय हें आसा वखदाचें फार्मसी ती तिचोर एक्सपर्ट तांकां आतां आमच्या भुरग्यांक गरीब भुरग्यांक जीं ओदिशा आसा तांकां हाडून तांकां हें शिकोवप दिवन तांकां नर्सी करून तांचें पोट भरूंक ती वावुरताली सगळ्या थिचोर पादवीकारांक सांगलें आनी एनावन्समेंट केलें ही ताका भुरगीं आयलीं ती गेलीं ताका हाडटालीं ती आनी तांचे बरोबर एकलो भुरगो आसलेलो ती रेल्वे स्टेशनाची आसलेली एकलो भुरगो आयलो ह्या चेडवांची चेश्टा करूंक लागलो आनी कोत्ता कोत्ता दुसरो आयलो आनी सिस्टरीची चेश्टा करूंक लागलो ती सिस्टरीन म्हणलें कोणाक थिचोर आसलो ताका आरे आमकां मातशी मदत कर हाणेन फोन केलो त्या हाका ग्रुपाक जे बजरंग दल आसात न्हय तांकां आनी ते आयले हांकां सगळ्या जाणांक धरलीं आनी हातून पुलीस ऑफिसान व्हेली पुलीस कचेरींत व्हेली आनी थिचोर एक बायल आयली आनी तांकां सगळ्या जाणांक थापटांक लागली हें कितें काय म्हणून ती सगळीं जाणां म्हणूंक लागलीं सारकें न्हय पूण त्या पुलिसांनी FIR केला पळय तें सारकें पर्यंत करूंक ना शेकी तांचेर आरोप केलो की ही चेडवांक हांगसर वेशी कशें दिल्लीक वता म्हणून हे केदो व्हडलो आरोप हो आमचे सिस्टरी तशें कोत्ता आमचे फादर तशें कोत्तात आनी हांकां पळय कितलें आतां ही जालेलीं आसा ती हे भाशेन म्हणूंक लागली हें केलेलें आसा ती नोको कितें म्हणटात पळय ती पूण हे भाशेन आख्ख्या त्या राष्ट्रांत ओडिशा अशें त्या चीफ मिनिस्टरान दुसऱ्यांनी पुलिसांनी अशें म्हणलेलें आसा तांचेर आनी ताका आतां बंदकुडीन घालून थिंचरूच दवरलेली आसा आतां मिनिस्टर दिल्लीसान आयल्यात आनी तांचे कडेन चालले पूण सिस्टरींक सोडूंक ना आदीं अशेंच केल्लें आमच्या फादरीक
स्टॅन स्वामीक स्टॅन स्वामीक अशेंच बोनकुणीन ताका मारून उडयलो. जाणटेलो तो, ताका ताचेर कांय ताणें वायट करूंक नासलें, फकत गरिबां पासत तो वावुरतालो आनी ताका अशें बोनकुणीत मारून उडयलो. आतां हांकांय तशेंच केलेलें आसा आनी कितल्या जाणांक ती मारून उडयतात, कितें कोत्तात आमी नोको कांय. ताका लागून म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी खतखतीत मागणें करूंक जाय. आमकां हांगसर कांय कळना, पूण हांगसरूय खूब चलता. तुमी आजून तुमचे दोळे उक्ते करूंक ना, हें सगल्याक चलता अशें. पूण आमी भियोंक फावना. आतां आमकां सांगलां दाखयलां पळय देवाच्या उतरांत ते प्रमाणे अशें आमचें सगळें घडटलें. जेजून आमकां सांगलां, तुमी म्हजी पाटलांव जारां जाल्यार तुमकां तुमचो खुरीस घेवन म्हज्या फाटल्यान येवचें पडटलें आनी तुमकां अशेंच मारहाण कोत्तले. पूण तुमी भियों नाकात, तुमी म्हजे सोबे आसात आनी हांवें पुनर्जीवन जिखलेलें आसा, तुमकांय तेंच मेळटलें. ह्या संवसारांत खूब फाटीं स्वता पासत, निती पासत, जेजू पासत आमकां अशें भोगचें पडटलें. पूण आमी भियोंक फावना, भितरल्यान घट रावया. आनिकूय तुमकां खूब सांगचें आसा, पूण इतलेंच सांगता तुमकां, आमी जें मागणें कोत्ता तें खतखतीत मागणें करात, वयले वयर करूं नाकात. इगर्जेन वेतात, मागणें कोत्तात, पूण येणे तेणे विचार असलें मागणें नाका आमकां. खतखतीत बरें करात, तुमचें जिवीत सगळें बरें जावंक लागतलें. देव तुमकां मदत करतलो. कशे भशेन तें आमी नकळो, पूण तुमची खतखतीत मागणी जाय तर सगळे देंवचात तुमच्या घरांत आसा ते सगळे भायर वेतले. तुमची सावध भलायकी बरी जावंक लागतली. आनी ओदृश्टी आयले जाल्यार तुमी भियोंक फावना, कित्याक तातूंतल्यान देवाची महिमा आमी परगट्टल्या. कित्याक तें आयलें जाल्यार आमकां भितरल्यान तो शांत दवरतलो, घटाय दितलो. तें सगळें सोंसपाक दुसऱ्यांच्या साल्वसां पासत हें मनांत दवरात. ती धाकटुली तेरेज लिस्यूची आसलेली पळय, धाकटी तेरेज, ती ते भशेन कोत्ताली. 9 वर्सांत ती मोटवाशी जिवीत जियेली. 24 वर्सांची आसतना ती मेली. पूण सगळो गोत जें ती उलयताली, कोत्ताली, जियेताली, तें सगळें जेजूक ओपून दुसऱ्यांच्या साल्वसां पासत ती हे भाशेन जियेताली. आतां आमी जेन्ना मागणें कोत्ता, हें तर आमचें इंतेसांव आसत, सगळ्यां पासत मागता म्हणून तें शात्ती तो पावयतलो. तुमी काळजी घेवं नाका, तुमी मात खतखतीत तें मागणें मुळात करात. बाकीचें जेजू कोत्तलो, कित्याक तो पयस ना, तो आमचे भितरूच आसा, तो सगळें जाणा. आनी सायबीण माय आमकां सदांच पावता. तुमकां हांवें पोरूंय सांगलेलें की एक नमन कितली पावरफूल पळय ती. एकली अस्तुरी तिका 108 हाडून ते हॉस्पिटलान वताले, तिका हार्ट एटॅक जाल्लो आनी थंयसर एकलो जॉगिंग कोत्तालो, धांवतालो. तो नको कोण पळय तें, ताणें फकत एक नमान तिचे पासत मोडली आनी तो जॉगिंग करूंक लागलो. थोड्या दिसांनी 2-3 म्हयन्यांनी कोण ताका उलो मारूंक लागलो, ए तूं रे हांगसर ये. तो मातसो थटकला, कोण म्हाका आपयता, एक म्हातारीशी हांगसर ये म्हणूंक लागली. तुवें म्हजे पासत मागणें केल्लें, ताका लागून हांव बरी जाली. तो म्हणूंक लागलो, हांवें हिचोर मागणें केलें तूं तुजे पासत? ना, त्या दिसा पळय म्हाका वत्तालें, त्या दिसा हांवें पळयलां, जेजून म्हाका दाखयलां की तुवें मागणें केलें म्हणून ताणें म्हाका बरी केली, नाजाल्यार हांव मत्तिलें हाल्ली त्या दिसा. म्हणटच पळयात भयणीनो आनी भावनो, कितलें पावरफूल एक नमान बरी पळय ती. ह्या बोरवाशान तो तुमी मागशात जाल्यार गॅरंटी तुमकां मागता तितलें तो ती दितली आनी जेजू आमकां दितलोच. तो बेश्टें वयले वयर करूं नाकात. भावार्थान, बोरवाशान, मोगान करात जें कोत्तात तें मागणें. नाजाल्यार बेश्टीच देंवचाराच्या ताब्यांत आमी वेतल्या, वयल्या वयर केलें की ना ताचो कांय फायदो ना. रेवेर बांदलेलें घर आमी जातले हांव, खोडपार जेजूचेर बांदलेलें घर जावच्याक आमी सारकी आमची मागणी कोत्ता तें बरे भाशेन करया.
हांव ह्या पासत तुमचे पासत मागतां देवान तुमकां ही गोठाय कृपा दिलेली आसा ती आतां अदीक आनी अदीक तुमी जागृत करूंक तुमचे मदें आनी ते भाशेन तुमचें जिवीत सारूंक सगळीं जाणां आतां आमचे हात अशें उंटीन दवरया दोळे बंद करया प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जशे भाशेन एक आणयेंत आमी उदक घालता तेन्ना वयर थान तें वतयता पूण तें सकयल थान आणयेंत भरोन येता आनी वयर पर्यंत तें पावता तेच भाशेन सुस्कार घेता तेन्ना पांयाची बोटां आसा थिंचोत्तान तकले मेरेन आमी सुस्कारान भरोन येता सुस्कार आमकां जिवीत दिता सुस्कार तर घेना जायत जाल्यार आमी मरतले हांव आनी हें जिवीत जावन आसा जेजून आमकां सांगलां हांव जिवीत सोत आनी वाट जेजूक आमी प्रत्येक सुस्कारान घेता जेजू सगळें आमची सगळीं चिंतना भावना चाल आठवणी कितें चलता तितले भितर ताच्या नांवान भायर काडया जेजू जेजू म्हणत रावात भितरल्या भितर सुस्कार काबार जाय पर्यंत पिळून तो सगळें भायर काडात आनी ह्या बरवाशांत करशात तर भावार्थान आमी अदीक जेजू सगळें घडोवन येतले हांव सुस्कार भितर घेतना ताचे कुडींतले सांदे आमी तो आमकां घडोवन हाडटा आमचे खेरीतपण तो अदीक आनी अदीक उजवाडाक हाडटा तो ताजे भाशेन आमी जावन ताचो मोग आमी दुसऱ्यांक तो आमचे सवय दितलो आमच्या उतरांनी कोन्यांनी आनी चालींतल्यान आनी हे भाशेन आमी अदीक आनी अदीक क्रिस्तांव जातले हांव क्रिस्ता भाशेन जातले हांव जेजू आमी सगळ्या हांगसर हाजीर आसल्या आमच्या भावा भयणां पासत मागता एकामेकां पासत आमी मागता आनी आमी मागता न्हयच आमचे पासत पूण सगळ्या आमच्या भावा भयणां पासत पयले सुवातेर आमच्या गोंयच्या राष्ट्रांत आसा तांकां आमच्या देशांत आसा तांकां जांकां दुसरीं आमची भावा भयणां पिडापीड दितात न्हयच कोंकणी जावं मुसलमानां पूण आमची क्रिस्तांवां पर्यंत एकामेकाक तेच भाशेन करतात ह्या सगळ्यां पासत आमी मागता आनी आतां आमी सगळीं उबी रावन थोडी मागणी आतां बापा मुखार मांडया सगळीं उबी रावया काय आमची मागणी आनी गरजो कार्तिकायेन बापा मुखार आमी दवरुया आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या पोरजेक ओकोण भावार्थाची देख आनी गवाय दिवंक तांकां देवाचेर विस्वास आनी बोरवासो दवरून चलूंक बरें मार्गदर्शन दिवंक देवा लागीं तांकां पवित्र आत्म्याचें शाणेपण आनी जाणवाय मागुया आमच्या देश कारभाऱ्यांनी खेरीतपणी गोंयच्या सरकारान आपल्याक पदवी दिल्या ती देवाच्या हातान म्हूण वळखून स्वतान नितीन आनी प्रामाणीकपणान चलूंक वावुरल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया आमच्या जिविताची यात्रा करतना जिवितान येताल्या तुफानान मोळार बोरवाशान आनी काळजीदारपणान फुडो करूंक आनी आमची दिशा सासणांक तोखतेल्या सुखाचेर दवरून चलूंक देवाचो उजवाड आमकां मागुया हे यात्रेचो आमी सगल्यांनी
ओत्मीक फळ काडूंक बोरवाशान जिवंक आनी पेल्याच्या उस्क्यान वाडत वचूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. सर्गींच्या मोगाळ बापा, सगल्या विस्वासान आनी भावार्थान तोरेंत आमची मागणी आनी गरजो तुजे मुखार आमी दवरल्यान. सगलें जें आमी मागलां तें आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आनी आमच्या भाव भयणीच्या बऱ्याक आनी फायद्याक पडटलें जाल्यार तें तूं आमकां फावो कर. तेंच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. भेटवण्या वेळार सगळीं गीत गावया. C8 पेज 31. C8. बापाक माना कोण कोण बायलो काळजाची कोरी बोकी ताका नाका बलिदाना जाय पेल्याची दया प्रिती मोगाळ बापा मानून तुगे मोगान केली ही बेटोवणी मोगाळ बापा मानून तुगे मोगान केली ही बेटोवणी बापाक माना भांगार रुपे जाय प्रीती मोग वाडयलोलो ताका नाका पोशाई बाळ जाय दुबळ्याचो केलो हुस्को मोगाळ बापा मानून तुगे मोगान केली ही बेटोवणी मोगाळ बापा मानून तुगे मोगान केली बेटोनी. म्हजे बंधुआन बांदो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोडबद्वेदार किंवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याके पवित्र सभेच्या देवा सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुज्या उदारपणान आमकां दिलाय ती देणी तुका आमी वपून दिता. तितून दोयेन मानून घे. ह्या बलिदाना वरवीं आमकां ह्या संवसारांत पवित्र कोर आनी एक दीस सातनांच्या सुखाक पावय आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमची सोवी आसूं आमची काळजां उबारोया. आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वयवशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्ववेदारान सातनांच्या देवा सर्वकालियान सर्वताय तुका आमी दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरमता. जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगडटा. तीर बोरवांशान ताच्या मोहिमेवंत तेण्याक उतरेकता. देखून आतां सगल्या देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Dalbaranto torvet porto Sorgani Olla tuja wojwowan Usorgi Ukazoizo Sorvet porati navi Etata kazoi Usorgi Ukazoizo
सर्गीच्या बापा कोरोस तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतां, जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतले पियात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सात्नीक कोराराचें हें रगत, पातकाचें भक्षणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो कूड परगटुया. जेजू आमी हो उंडो खाता आनी एकांतले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगटा. सर्गींच्या बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जिवनपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावकले देखून तुका आमी दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या मात समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोलीचे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी लिओ आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बरवासो दुर्मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. ह्या वेळार आमची भावा भयणां जी पोरूं आयिल्लीं पूण ह्या वर्सा अंतरलेलीं आसा आनी जीं अंतरून गेलेलीं आसा तांकां सगल्यांक आमच्या मागण्यांत दवरया. देवान तांकां जेजू सवें नवें जिवीत दिलें. तांकां तें पोत्तून पुनर्जिवनपणान आनिकूय पूर्णपणे दिवचें म्हणून तांकां आमी आमच्या मागण्यांत दवरया. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती, तिच्या पुती भाग्योन झुजे, भाग्योन दोर्मदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यांत ते सगल्या भक्तां बरोबर, भाग्योन फ्रांसिसा बरोबर, भाग्योन युजेबिये बरोबर, आतानासियो बरोबर, त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासा. जेजून आमकां सोबीत सुंदर मागणें शिकयलां. हेंच मागणें खोल भावार्थान सगल्या तिरास सणान आमी करुया. आमचो बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं,
तुझी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां बगस, आनी आमकां तायनेन पळोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो आशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलोतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व वाकातांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें आयजूय तूं आमकां दोन एकल्याक म्हणटाय. तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घालन तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकोठान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक मोगान आनी खुशालकायेन शांतीची खूण आमी दिवया. देवाची शिडी संवसाराचें पाप काटिल्ली आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचें पाप काटिल्ली आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचें पाप काटिल्ली आमकां शांती. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुजी कुरान रगत आमी सेवंक येता. ती आमचेर जट्टी आनी कास ताडिना जावं, पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी ओकोत आनी पेकोवणी दिवं. तर हो आसा जिवो जेजू आमचो सर्वंडार, जो आमच्या काळजांनी येवंक सोदता. ही देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेडयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें हें म्हाका फावना. तुका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस प्रसादा वेडार सगळीं गीत गावया. D43 पेज 71. D43. तुका आमची गरज जेजू सोडवणारा. तकलेक जशें सांदे तशें आमी तुका. तुका आमची गरज जेजू सोडवणारा. तकलेक जशें सांदे तशें आमी तुका. नेणार मनशांची उकेलोल्यांक जेवण, तानेलोल्यांक पिवण, पिडे वतां
Jesus sorvonara Toklek zorse sade Doshe ami Tuka amchi goros Jesus sorvonara Toklek zorse sade Doshe ami Tuka. जेजू आमच्या काळजांत आयिल्लो आसा. वचतो जेजू जोडी मोडी भोंवतालो, पिड्यावंतांक बरें कोत्तालो, देवाचें उतर परगडटालो, देवाचें राज शिंपडायतालो, देंवचार बशिल्ल्यांक नितळ करतालो. वचतो जेजू आमच्या काळजांत आयिल्लो आसा. हे वेळार आमचे दोळे बंद करून ताचें आजीरपण आमच्या काळजांत आमी अणभवया. प्रार्थुया. सर्गेंच्या बापा, तुज्या पुतान आपल्या कश्टा मरणांच्या ओगडासाक उतरां वर्त्या मोगान आमकां घडोवन दवरला. तो संस्कार आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं सासणाचें जिवीत आमकां मेळो अशें कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय आसूं. सर्ववेदार देव बाप पुतान पवित्र आत्मो तुमचेर समेस्तांचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येवया क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान नितीन प्रमाणीकपणान स्वतान चलूंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मातशी बसात. हांव काळजांतावन तुमकां सगल्यांक दिनवासतां चड करून तुमच्या पादविकारा पासून. ताका हांवें जेन्ना फोन केल्लो आनी ताका मॅसेज धाडलेली ताणें रोखडेंच आमकां सांगलें बरें हिंच्या दिसा कितें सगळें विचारलेलें ताणें. आनी हे भाशेन ताणें आपली म्हणलें तूं सहकार दाखयलो आनी तुमकां तो वर्साच्या वर्सा हांगसर ह्या रोमारीन हाडटा. ही परंपरा तुमी सगळ्यांनी घट धरलेली आसा.
आमी जाणो 170 वर्सां पर्यंत ओताचेकीन सुबेज वर्सां आदीं हांगसर आमचे पुर्वज येताले आनी तुमी आतां येतात. खूब जाणांक घोडेक येवंक जायना कित्याक कामाक लागून वो येरा वस्तूक लागून, पूण तुमी थोड्यांनी सॅक्रिफीस केल्लो आसा. वो सॅक्रिफीस तुमचो एकदम म्हत्वाचो आनी बागेवन फ्रांसीस शेवेर तें पळयता आनी तुमचे पासून मागता की तुमी जें मागलेलें आसा, तुमी जें ताचे कडेन फुडें दवरलेलें आसा विनंती पासत, तें सगळें तुका मेळ्ळें म्हणून तुमी ह्या बोरवाश्यान मानून घेयात. खूब जाणां हे भाशेन येतात हांगसर आनी तांकां सगळें मागता तितलें मेळ्ळेलें आसा म्हणून ती म्हाका सांगतात. तर तुमकां खरेपणी सगळें मेळटलेंच. आनी तुमी म्हजे बरोबर आयज हें मागणें केल्लें आसा, तुमकां खरेपणी काळजांत तावन देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक देवान तुमकां बरें करचेंच म्हणून तुमी हांगसर येतात. आनी आमी हांगसर सदांच तुमचे पासत मागता, कित्याक हो जावन आसता आमचो मूळ. हांगसरल्यान आमचो भावार्थ अखंड जाता, कित्याक ताणें आमकां दिलेलो आसा आनी त्या भावार्थान आमी जियेता. म्हणजे कितें, जेजूच्या जिवितान आमचें जिवीत घालून आमी ते भाशेन जेजू सगळें जियेता. हो जावन आसा आमचो भावार्थ आनी हो आमी गोड दवरया. तुमकां हांवें बाकीचें सगळें सांगलेलें आसा. तर तुमी देणी हाडटात पळय त्या पासून हांव तुमकां दिनवासतां देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक हें आमच्याच गरीब लोकांक हांव दितां. आख्खें वर्सभर तुमी आतां म्हाका दितात खरी, पूण म्हजे कडेन पोरूंचो स्टॉक आतां निमाणो उरलेलो आसा. ह्या म्हयन्यांत हांव ताका दितलो आनी नवो स्टॉक मागीर तेचो दवरतलो. हे आमचे वांगडी म्हाका मदत करतात तें डिस्ट्रिब्यूट करच्याक. 25 जाणां तरी येतात. हांव तांकां थोडें दितां. तांदूळ म्हणल्यार तूं 5 किलो तरी दितां, तें बरें आहा म्हणल्यार तूं. आनी बाकीच्यो वस्तू जे तुमी दितात त्यो ती तुमकां उपकारी. म्हाका देव बरें करूं म्हणटात ती, पूण हांव ताका सांगता म्हाका म्हणी नाकात. तुमी तें दिलेलें आसा, म्हज्या हातांनी हांव तुमकां तांचें दितां. तो तांचे पासून मागात, तो ती तुमचे पासून मागतात, हें जाणो जायात. तुमच्या कोयराक जाणें वाचपाक केलेलीं आसा, जाणेंनी मांडावळ करूंक सगळो फुडाकार घेतलो आसा, सेवा धर्माची तयारी केल्ली आसा, ह्या सगळ्या जाणांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आतां आमी वेताळां हांव मागणें म्हणटलो, तुमी म्हजे उपरांत म्हणात. मागीर हांव थंयसर उबो रावतां. तुमी सगळीं जाणां रांगेंत एक एक लायन यात. हांव तुमचेर बेसांव दितां आनी एक धाकटें कोंत पोरूं हांवें तुमकां थोडेच जाणांक व्हडलें कोंत दिल्लें. आयज हांव धाकटें कोंत दितां, कित्याक कोंत आमचे बरोबर आसत जाल्यार आमकां सायबीण माय राखतली आनी सांबाळटली. जशे भशेन आमी बेंतीन घालता हें कोंतूय म्हत्वाचें. तुमच्या बोल्सान पर्यंत आसलें जाल्यार कांय नजो, ती तुमकां एक गोठाय. धाकटेंच कोंत तें तुमकां हांव आयज दितलो. हे भाशेन तुमचें जिवीत उदीक आनी उदीक ओत्मीक गोठायेन तें जिवच्याक तुमी सगळीं बरीं मनशां आनिकूय बरीं जातल्यात तांच्या आदारान. आतां सगळीं जाणां आमी उबीं रावया. म्हज्या उपरांत म्हणात. बागेवन फ्रांसीस शेवेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळ्यांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोणेकल्यान आपणाक जाय तें सान फ्रांसीस शेवेर कडेन मागचें. आमच्यो त्रेक
बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता हांव आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबें बापाक वाखाणटाव आमेन. आनी सोरपुदिदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. शेवटाक सगळीं गीत गावया. U20 पेज 240 U20. San Francisco Xavera, Oracura, Radisam Chamogan Las Lolean Besangal Saiba Besaramchan Sambalung Samka Gopan Tuja Besangal Saiba Sherar Goinchan Sambalung Sodakal Gopan Tuja. आतां हांव हांगसर रावन बेसांव दितां. तुमी मागीर तुमलान वचात आनी थंयसरल्यान मागीर भायर वचूंक जाता तुमचें. एक सुचना आसा, मातशी बसात. आमी ह्या वर्सा एक कॅलेंडर केलेले. हाचे सगळीं आदलीं चित्रां आसात. कशे भशेन आमचें बजिलिका आसलेलें. आदीं पळयात चुनो आसलेलो आनी हे भाशेन तें आसलेलें. तो फोटो आसा. मागीर बाकीचे हांगसर आसा. तुमकां ते घेवपाची गरज ना, पूण आमचे कडेन थोडे असले कॅलेंडर आसा. तुमच्यान जाय जाल्यार ते घरा व्हरूंक जाता आनी जाय जाल्यार तुमकां तातूंत कितें दान घालूंक जाता जाय जाल्यार. तर थंयसर भायर आसात ते, तो तुमच्यान पळयत. आतां रांगेंत तुमी हांगसर यात.